आमकां हे 2 म्हयन्या भितर उदकाचो सप्लाय पुराय प्रमाणान सांग्यावेल्या सगळे पंचायत क्षेत्रांनी करून दिवचो आनी ताच्या नंतर बाकीच्या भागांनी सोडचो. आमी म्हणत उदक हे सगळ्याक पावपाक जाय हो दृश्टिकोन आमचोय आसा, पूण आमच्या लोकांक तानेल्ले सोडून आयज वचपाक जायना. आमचे एजिटेशन करता ते ब्रूक आनी यूथ आसात ते मुखार आयिल्ले आसात आनी युथांनी आयज निर्णय घेतिल्लो आसा की 2 म्हयन्या भितर आमची जर पायपलायन आनी बाकीच्यो उदकाची वेवस्था जायना जर जायत सालसेतन आनी मार्मुगांवाक वचपाचें उदक आमी बंद करतले. हजारांनी संख्यांनी लोक येतले आनीक हाजेर प्लांटाचेर बसतले म्हणून ही एक शिटकावणी आसा. उठसूट प्रकल्पांक विरोध करपी NGOंक फॉरेनांतल्यान फंड मेळटा. कोळसो IIT दिसता त्या प्रकल्पांक विरोध म्हूण सुभाष NGOंचेर चाळवलो. एक नवी जात निर्माण जाल्ली आसा NGO म्हणून. हांव सगळेच NGOक दोश दिना, पूण एक NGO म्हणजे फॉरेन फंडींग जाल्ले NGOज हाचे फाटल्यान कारणीभूत आसात. गांवांनी वतात आनी लोकांक इन्स्टिगेट करतात. सांग्या सारक्या लोकांक पसून IITच्या विरोधान भडकावपाचें काम हे NGOज करतात. आमकां सांग्यार IIT जाय हो बरो प्रोजेक्ट आसतलो, जरी आमच्या युथाक ताचो व्हडलोसो फायदो जावचो ना, पूण ओवर अ पिरियड लॉंग पिरियड आमकां ताचो फायदो जातलो. हांव इतकेंच सांगपा खातीर आयिल्लें आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस.